लोकांक आयपॅक ही कंपनी कशी फटयता तें म्हाका लोकांचे नजरेक हाडून दिवं जाय गोंयच्या पब्लिकेक. कारण आयपॅक समजता त्या प्रमाणे गोंयकार हे सगळे मूर्ख रोखडे मूर्ख जातले म्हणून ते 500 रुपया 5000 रुपया गृह आधार करपाचें नाटक करता. आनी प्रत्येकाक खबर आसा बायलां घरची गृहलक्ष्मी ही इलेक्शनाक चड कारण आसता. बायलांक जर 5000 रुपये दिले जाल्यार सगळीं मतां आपल्याक पडटली असो तांचो भ्रम आसा. कारण हीच गृह आधार लक्ष्मी भंडार म्हणून कलकत्ता स्टार्ट केल्या ताका प्रत्येक फॅमिलीक 500 रुपये मेळटा. वेरेज आनी हांगा तेंच्यांनी 5000 रुपये दिवपाचें ठरयल्या. आनी हे 5000 रुपये दिवप तांकां फॉर्म दिवप तेंचेर सगळें इन्फॉर्मेशन घेवप आनी हो वायलेशन ऑफ प्रायवसी हो डेटा जर घेवन कोणाकय दिलो जाल्यार वायलेशन ऑफ प्रायवसी जातली. ह्या खातीर म्हजें प्रत्येक गोंयकारांक अपील आसा की असल्या अमिशाक बळी पडूं नाका आनी तुमी कसलेंच इन्फॉर्मेशन पार्ट करूं नाका. TMC आतां स्क्रॅप एक करपा लागला अशें म्हाका दिसता. कारण हय स्क्रॅप एक करपा लागले अशें दिसता. कोणाक पळय नाका अशेंय करपा लागले आनी फटोवपाचीं कामां चड जाल्या. आयपॅक सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 लोकांक ते उमेदवारी दिवपाक सोदता. दितले एकट्याक कोणाकच म्हणजे 4 लोकांचेर फटिंगपणां जातली. पेडण्या 5 लोकांक उमेदवार म्हणून घेतल्या तो सिटीच काडलो दुसऱ्याक दिलो. शिरोडा अशें 2 जाणांक घेतले लिडर म्हणून तिकीट दिता म्हणून तोवूय सीट दिलो. वचत थंय लोकांक फटोवपाचीं कामां चल्लेलीं आसा. हांव फाटले 23 तारखेक हांवें रेजिग्नेशन दिलें. लुईजीन फालेरान म्हाका पॅसेंजर म्हटलो. पॉसिबली यस हांव जर पॅसेंजर जाल्यार तूंय पॅसेंजर म्हणजे तुमी पॅसेंजराची बस घेवन येयल्या आनी पॅसेंजर खंय जाय थंय देंवतले. इतलेंच म्हाका ताका रिप्लाय करपाचो आसा. मेन म्हणल्यार कारण कितें तुमचो सोडपाचो? म्हाजो मेन कारण म्हणजे एक हांवें शिरोडा मतदारसंघान 2019 BJPचे स्टेजीर उबो रावल्लो. खूब लोकांनी म्हाका विचारलें की जॉयनींग TMC आफ्टर जॉयनींग TMC खूब लोकांनी म्हाका विचारलें की तेन्ना तूं BJPचे स्टेजीर आशिल्लो आतां तूं BJPचे अगेन्स्ट कसो काय म्हणून. तर हांवें सांगलें म्हाका तेन्ना 2च पर्याय आशिल्ले. एक चोर आनी दुसरो डाकू. आनी डाकू आय नो डाकू हो सदांच गळो कापता. चोर आपली तुजी सरपळी घेवन गेलो. म्हाका 2च पर्याय शिरोडे आशिल्ले एक चोर आनी डाकू. म्हणटगीर हांवें चोर प्रिफर केलो कित्याक म्हाजी सरपळी घेवनूच वचूं न्ही म्हणून म्हाजो गळो कापपा नाका म्हणून. त्या खातीर हांवें तें तेन्ना हें केलें. आनीक आतां तुमी जेन्ना अलायन्स केला तेन्ना आय ओपोज म्हणजे आफ्टर म्हाका डाकवां बरोबर बसपाचें ना. म्हाका डाकवां बरोबर फोटोग्राफ शेअर करपाचो ना. म्हाका डाकवां बरोबर स्टेज शेअर करपाची ना. आनी आय कॅनॉट से हे डाकू आतां बरें म्हणून म्हाका म्हणचें पडलें न्ही. डाकू बरें म्हणचें पडलें आतां लायक पयलीं जातालें अशें. थोडे लिडर आसात ना आतां गुंडा हांगा सांगता मरे पयर सुदीन ढवळीकरान दिगंबर कामतीक सांगलां की चर्चील आसा जाल्यार आपूण ना म्हणून आपूण तुमचे बरोबर अलायन्स करिना कांय ना. पण आतां जर पळयत जाल्यार चर्चिलाक मांडयेर घेवन बसला. दीस इज द सिच्युएशन. म्हणजे आपल्या स्वार्था खातीर कितेंय करपी मनीस आनी कितेंय फक्त आपूण आनी आपली फॅमिली इतले पुरती फॅमिली तयार जाल्ली आसा. फॅमिली पार्टी तयार जाल्ली आसा आनी हें परत प्रूव करपाक जाता. MG पार्टीचे लिडर जेन्ना हांव TMCक जॉयन जालो हेच MG पार्टीचे लिडर म्हणटाले की TMC स्क्रॅप एक करता. पण आतां जर पळोवपा वचत जाल्यार हे होलसेल स्क्रॅप जाल्या. हांव एकटोच तरी गेल्लो TMC हे सगळ्यांकच TMCन घुसयल्या. तेज्या बरोबर लोकांकय TMCन घुसयल्या. आनी इतकेंच न्ही ह्या MG पार्टीन जवळ जवळ 31 सीट TMCक विकल्या म्हणजे हेजें ट्रान्झॅक्शन जर तुमकां जाय जाल्यार बँक ऑफ महाराष्ट्रान वचा आनी अकावंटाचेर पळया 1 कोटी रुपया ट्रान्सफर जाला.
दॅट इज ओनली 4% ऑफ द डील. बाकीचे तुम्ही समजया, बाकी विल बी इन कॅश. MG पार्टीचे लिडर स्वताक समजता की आपूण लिडर म्हणून, पण म्हाजी नॉलेज आनी म्हाजो एक्सपिरियन्स फॉर लास्ट 15 इयर्स हे लिडर न्ही जाल्यार हे डीलर. लास्ट 2017च्या इलेक्शनाक कितलेशे कॅन्डिडेटांक दवरले जांकां कांयच व्हॅल्यू नाशिल्लो अशे सुद्दां कॅन्डिडेट दवरले आनी प्रत्येकाक 80 लाख रुपया आपणें दिल्या अशें सांगलें. हे 80 लाख कोणा कडल्यान तरी घेतले आनी तांकां दिले म्हणून सांगलें, पूण खंयच्याच कॅन्डिडेटाक 80 लाख दिवं ना. टीएमसीन म्हणटा तुम्ही हेका इतले दिले, तुका कितले दिले, तुमकां कितले दिले? म्हाका अशे लोक सांगताले 8 कोटी दिले म्हणून. आय डोंट नो. म्हाका इतलेंच सांगचें पडटलें, म्हाका 8 कोटी न्ही, हांवें तांकां परत 10 कोटी दिले. कित्याक आय डोंट वॉन्ट विथ इंट्रस्ट म्हणून समजोवपाचें. लोकांक फामाद जाल्लें म्हाका 8 कोटी दिल्या, 8 कोटी दिल्या, आनी हांव ना म्हणपाक शकना, हय म्हणचो ना, पूण हांवें तांकां 10 परत दिले म्हणचे पडलें म्हाका. हायपर जाता, सगळे हायपर जाता इलेक्शना टायमार. सर तुम्ही बीजेपीन केन्ना जातलो, तुम्ही जातले म्हणून सांगितले बीजेपी. न्ही हांवें केन्नाच कोण खंय वतलो म्हणून सांगूना.